पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। तुमकां सांगपाक खूब खोशी भोगता की आजचो आमचो सीजन 2तलो 50वो भाग। फाटले 50 भाग आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी भोंवली आणि थंय फक्त आमी गेम शोज केलो ना, पण प्रत्येक वाठारान आमी एक नवीन नातें जोडले आणि हीच नाती आमचे ह्या कार्यक्रमाचे यश। खूब बरें दिसता जेन्ना आमची सगळी ऑडियन्स जी आसा ती आमकां इतली प्रोत्साहीत करता। जेन्ना आमकां बायलां मेळटा तेन्ना आमकां ती सांगतात की आमी तुमचो कार्यक्रम पळयता आनी आमकां तो खूब आवडटा। तेन्ना जेन्ना ही उतरां येतात तेन्ना खरेंच आमच्या कार्यक्रमा खातीर तुमचे कडल्यान ही बरीच पावती। फुडल्या भागांनी तुमच्या आशिर्वादांनी अशेंच आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी भोंवतली आणि अशीच नवीन नातीं जोडटली। आज आमी आयल्या साले किटला हांगासर श्री देव रवळनाथ हांच्या देवळान आजचो भाग आमी खेळटली। तर पळयात तुमचो सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट सीजन 2चो हो 50वो भाग। नमस्कार, हांव नम्रता विजय सोडणकर, डेप्युटी सरपंच ऑफ सालवादूर पंचायत। आयज आमच्या रवळनाथ देवस्थानान म्हणजे सालय किटला देवूळ आसा पळय थंयसर आयज आमची प्रुडंट मिडियाची संचालिका तशेंच होस्ट सौ सारिका शिरोडकर हांगा उपस्थित आसा। हांव आमच्या सरपंचाक विनंती करता की तांच्यांनी वाज दिवन तेजो स्वागत करचें। थँक्यू। तशेंच पेन एरोमा हाचे ओनर रतीश नायक हांकां विनंती करता की तांच्यांनी येवचें आनी हांव विनंती करता आमची पंच मेंबर सौ बिंदिया नायक तांच्यांनी तांचें स्वागत करचें। तशेंच आमच्या मदीं उपस्थित आसा पंचामृत रायस हेचे मॅनेजर सिद्धू हांकां विनंती करता तांच्यांनी येवचें। तशेंच प्रुडंट मिडियाचे टीम ऋषिकेश तर तुम्ही पळयलां आसतलें की टीव्हीचेर काय बरो प्रोग्राम जाता हो जरा हटके आनी म्हाकाय दिसतालें की आमच्या वाठारान हो जावचो असो। म्हाका इतलें बरें दिसता की 50वो एपिसोड हो आमच्या वाठारान जाता। सो मातशी मोठ्यान ताळयो जावनी। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या 50व्या भागात तुमकां परत एक फावट येवकार। आणि खरेंच बरें दिसता जेन्ना सगळीं बायलां इतली नटून थटून आमच्या मदीं येतात आणि हांगासर येतकच आपलें मन व्यक्त करतात। खरें म्हणल्यार आमी ज्या वाठारान वता थंय आमी सदांच म्हणटात की आमकां फक्त आमी एक कार्यक्रमूच घेवन वचना, पण प्रत्येक भागान आमचें एक नवीन नातें जुडटा आणि अशीच ही वेगवेगळी नातीं जेन्ना आमच्या बरोबर येता तेन्ना खरेंच खूब बरें दिसता। ह्या सगळ्या आमच्या अस्तुऱ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी। सुरवात करता आजच्या भागाक आणि आजच्या भागातल्या आमच्या पहिल्या राउंडाक पळोवया आमच्यो फुगोट्यो आणि ह्या फुगोटे राउंडाक पळोवया आमकां कोण स्पर्धक मेळटा ते। फुगोटे राउंडाची आमची 5 स्पर्धक तयार आसा, तांची ओळख करून घेवया आणि मागीर पळोवया ती फुगोटे कशे फोडटात ती। नांव सांग। प्रिया पांडुरंग अगरवाडेकर। तुम्ही कितें करता? घरात कडेच। कितें करता घरान रावून? जेवण, घरातलें काम? घरातलेंच काम करता। घरातलें आवडटा घरातलें काम करपाक? आनी कसली आवड आसा? म्हाका खूब आवड आसा भजनाची, फुगड्याची, नृत्य कार्यक्रम खंय खंय आसा थंय थंय वचपाक। अरे वा, बरें। भजनाची आवड आसा म्हणटा आणि आजचो आमचो इतलो 50वो भाग आणि तोय बी आमी श्री देव रवळनाथाच्या देवस्थानान करता। तर तुमच्या कडल्यान भजनाच्यो 2 ओळी आयकुया। तुजी साथ दितली सगळ्यांना, म्हण तूं। विठ्ठला नाम तुझे रंगले, ऐकता मन माझे रंगले, ऐकता मन माझे रंगले। खूप सुंदर, खरेंच खूप सुंदर। म्हाका सांगा, तुम्ही आधीपासून म्हणटात की आताच अशी ग्रुप जॉईन बी करून शिकल्या की आधीपासून आवड आशिल्ली? आमचे ल्हानपणांपासून आमगे घरान सगळी भजनी म्हणून सगळी आवड आजी सुद्दां। अरे वा, खूप सुंदर। माझे नाव श्रुती यशवंत कांदोळकर, हांव अंगणवाडी वर्कर। कितें आवडटा? हॉबीज कितें?
खूप कितें कितें आवडटा डान्सिंग आवडटा? सिंगींग. माझे नाव मंगल मोहन दौलतकर. हांव घराचीच काम. घराचीच कामां करता. आवडटा घरातली कामां करपाक? होय आवडटा. म्हजें नाव संजना संजय साळगांवकर. तुम्ही कितें करता? कामाक वयता परवरी. म्हजें नांव बिंदिया भगवंत नायक. हांव पंच मेंबर. तुमचे हॉबीज कितें? घरान काम करता. लोकांची समाज सेवा कामां करता. आवड आसा सोशल वर्काची. आमची सगळीं बायलां आमच्या बायलांनी एक कॉमन फॅक्टर आसता की आमकां बायलांक उलोवपाक खूप 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 आवडटा. पण जेन्ना कॅमेरा मुखार आसता आनी हातीन मायक आसता तेन्ना लक्ष फक्त कॅमेराचेर आनी मायकाचेर आसता. सगळें विसरूंक जाता तशें. पण तरी सुद्दां उलोवपाक आमी फाटीं आसना. मायक जरी हांगा फुडें आसले फाटल्यान आमचें उलोवप चालूच आसता. पयलो प्रश्न. ओके, ही एक म्हण आसा सारकी आयका आनी अर्दी हांव म्हणटलें अर्दी तुमी सांगपाक जाय. सोंपेशा म्हणींतल्यान सुरवात करता. एका कापडान डॅश डॅश डॅश. राव तांकां पयलीं चान्स दिया. एका कापडान बायल म्हातारी जायना. एका कापडान बायल म्हातारी जायना. सारकें मगे? ताळयो मार मगे. सारकें उत्तर. आमची पयली फुगटी बिंदियान फोडल्या आनी ताणें उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज आनी हांव रिक्वेस्ट करता पॅन एरोमाचे ओनर रतीश नायक हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. फुडलो प्रश्न ऐकात. अयोध्या खंयच्या राज्यान आसा? क्लॅप करा येताल्या. ओके, हांगा राव. UP. UP फूल सांग. UP फूल फॉर्म. उत्तर प्रदेश. सारखे उत्तर. मोठ्यान ताळ्यो जावनी. आमची दुसरी फुगोटी हांगासर श्रुतीन फोडल्या आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. बॉलिवूडान किंग खान म्हणून कोणाक वळखतात? राव पयलीं हांकां. शाहरुख खान. उत्तर दिला शाहरुख खान. सारकें असं उत्तर शाहरुख खान. आमची फुगडी ऑडियन्सान फुटल्या आनी आयुषीन उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके, फुडलो प्रश्न. गोंयचो WRD मिनिस्टर कोण? वॉटर रिसोर्स. सुभाष शिरोडकर. उत्तर दिला सुभाष शिरोडकर. सारकें उत्तर. संजनान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके, शेवटचो प्रश्न. गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया. अमृतसर. पंजाब. दिल्ली. चुकले. गोल्डन सिटी गोल्डन टेम्पल खंयचं विचारूंक नाशिल्लें. हांव सांगू? हय, जैसलमेर राजस्थान. म्हाज्या खातीर ताळयो तरी मारा. ओके, सो आशिल्लो आमचो फुगड्यांचो रावंड आनी फुगड्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. हो आशिल्लो आमचो पयलो रावंड जो आसता आमचो फुगड्यांचो रावंड. पण आमी जेन्ना 5 प्रश्न विचारतात तेन्ना अशें दिसता की 5 प्रश्नांची उत्तरां सगळ्यांनी सारकी दिवपाक जाय आनी 5 जाणांक प्रायज मेळपाक जाय. सो एक आमचो हांगासर प्रायज उरता. सो ताका लागून एक ल्हानशें ट्विस्ट. जरा हटके हे वर्ड वोडून जो सगळ्यांत चड टायमान म्हणटा ताका हो प्रायज वतलो. ओके, सो कोण ट्राय करता ते येवपाचे फुडें. जरा हटके. एकच फाटी वोडून म्हणपाक जाय. कोण ट्राय करता बेगीन? नेक्स्ट. जरा हटके. 8 सेकंड्स. ओके, आनी कोण ट्राय करता? जरा हटके. 9 सेकंड्स. ओके, हेच्या चड. जरा हटके. 16 सेकंड्स. मॅक्सिमम. बेगीन. आनी कोण? जरा हटके. 8
जरा हटके सेकंड ओके मोठ्यान झालं सोनी तुझे ओके सो संजनान मॅक्सिमम टायमान जरा हटके हो शब्द म्हणला ताका लागून ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंटाचे कडेन कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन ओके हो जालो आमचो फुकट्यांचो रावंड आनी बऱ्यापैकी आमच्या बायलांनी हांगासर जरा हटके हो शब्द म्हणून दाखयलो फुडलो रावंड खेळुया पण त्याच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसया उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना आणि ह्या रावंडचे विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस सो आज जो रायस कोणाक मेळटा पळोवया आनी कोण हय आनी ना म्हणनासतना बऱ्यापैकी उलोवंक शकता पळोवया ताका लागून काडुया आमच्या स्पर्धकांक कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक म्हज्या बरोबर म्हाजी स्पर्धक हांगा तयार आसा चेताली तुका टायम आसतलो 40 सेकंडाचो आनी ह्या हितून तुवें हय ना म्हणनासतना उलोवपाक जाय तुजो टायम सुरू जाता आतां नांव कितें म्हणलें चैताली 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 खंय रावता सालय हांगाच लागींच पयस आवयले घर खंय लागीत लागींच खंय गो लागीं आ चालय साले लव मॅरेज कितें गो आ देव्यानी तुजो टायम सुरू जाता आतां देव्यानी कशें आसा तूं बरें आसा चा बी घेवन आयला मगो ना घेऊ ना क्रिशा तुजो टायम सुरू जाता आतां क्रिशा कितें करता तूं हांव शिकता कितलेन गो 11वीक आनी कॉलेज खंय परवरी बंक बी करता मगो करताले आतां करना फ्रेंड्स खूब आसा आसा कितें घेतला कॉमर्स आर्ट्स सायन्स घेवंक ना घेवपाक आसले कित्याक घेवंक ना बरें दिसना आनी विनंती तुजो टायम सुरू जाता आतां विनंती हांसपाक खूब आवडटा कितें हय की उर्मिला तुजो टायम सुरू जाता आतां उर्मिला तुका न्हेसपाक खूब आवडटा न्ही आवडटा की ना आवडटा आवडटा भोंवपाक खूब आवडटा आवडटा भोंवता सगळ्याक ही सगळीं फ्रेंडां तुजी वळखीची सगळीं जाणां हय काव्या तुजो टायम सुरू जाता आतां काव्या अभ्यास करता मगो दा खरेंच करना मगो अभ्यासू मी ना कित्याक म्हणलें तर शर्मिला तुजो टायम सुरू जाता आतां शर्मिला कोण आयला बरोबर आनी काव्या काव्या चली तुजी आ सांग मग कोण ते उलोवपाचे नाल डिस्कॉलिफाय जातले हा चली चली आनी कितल्यो चलयो तुका एक एक आनी तूं अभ्यास करता तेंचो घेताले अभ्यास करता तें करता बरें शिकता शिकता आनी तूं शिकयता ना ट्युशन की रेखा तुजो टायम सुरू जाता आतां रेखा तूं कोणें सांगला तूं रेखा भशेन दिसता म्हणून बी सांगला वय हय हय म्हणलें की आयुशी तुजो टायम सुरू जाता आतां आयुशी तूं कितें करता सायन्स सायन्स खंय विद्या प्रबोधिनी ओके आनी कशें वता येता बायक घेवन स्कूल ट्रान्सपोर्ट ओके बसीन वता येस हय ना म्हणपाचें ना येस म्हणपाचें ना पयलींच सांगला किरण तुजो टायम सुरू जाता आतां किरण तुका दिसता की इजी आसा रावंड कसो इजी आसा पण कित्याक सगळें आवट जाता कशी तुका दिसता जमना वग्गी रावता तुका जातलें जमतलें ट्राय करतले आनी तुका उलोवपाक आवडटा मातशें मातशें कामाक वता हय निशा तुजो टायम सुरू जाता आतां निशा सगळीं आवट जाता तेन्ना पळोवन तुका मजा येयली न्ही हय म्हणलें
ओके मनाली, तुझो टाइम सुरू जाता आता. मनाली कशी आसा तू? बरी. येल्लो कलर आवडटा? ना. ओके विदुलता, तुझो टाइम सुरू जाता आता. नाव कोणें दवरला गो हे? मम्मीन मम्मीन. घोवाले चेंज करूंक ना? चेंज करू ना. कृतिशा, तुझो टाइम सुरू जाता आता. कितें करता? हांव मास्टर्स करता खंय? गोवा युनिवर्सिटी. ओके आनी आज कितें संडे म्हणून फ्री? हॉलिडे ओके आनी फ्रेंड्स कोण सांगा तुजी? खूब जाणां आसात? आसा. एकटेच आयला? मा आनी दिदिया. ओके तांकां सपोर्ट करपाक गेल्ले? सपोर्ट करपाक गेला तांकां? ओगी रावत जाल्यार डिस्कॉलिफाय करपाक पण डिस्कॉलिफाय. इतलो टायम काडप ना. ओके श्रुती, तुजो टायम सुरू जाता आता. श्रुती, तू सारकें एक्टीव न्ही? सगळीं जाणां म्हणटा. हय. कोण गोवी म्हणटा? गोवी म्हणटा. ओके आनी घरान काम बी करता मुगो? करता. कसलें काम करता घरा कडेन? रांदता. बरें रांदता तूं? हय. ओके ह्या आशिल्ले आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट आनी अशें दिसता की आज कवी कविनाचो प्रायज कोणाकूच मेळपाचो ना. सो पंचामृताचो हो जो बासमती रायस आसा हो आमी फुडल्या रावंडाक व्हरतली. पण मोठ्यान ताळयो दोनी सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर. प्रश्न जाले, कवी ना जाले. पण प्रायज जरी मेळूंक ना पण सगळ्या तोंडाचेर एक स्मित हास्य जे आयिल्लें आसा तेच चड इम्पॉर्टंट आसा. पण स्वता खातीर मोठ्यान ताळयो मारुया. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता डान्स रावंड. आनी म्हाका अशें पळोवन दिसता की आमकां डान्सच हांगा बरी पळोवपाक मेळटली. सो खेळुया आमचो फुडलो रावंड डान्स रावंड. म्हाका दिसता हांगासर पार्टिसिपंटा पेक्षा ऑडियन्सान डान्स बरो चल्ला. सो म्हाका दिसता ऑडियन्स येतली हांगा येयात. ओके सो डान्स सगळ्यांकूच आवडलो की ना? ताळयो. म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सान हांगा बरो डान्स चड चल्ललो. तेच्या खातीर स्पेशल ताळयो मारुया आमी. खूब सुंदर डान्स करताले आनी सगळ्यांक एनकरेज करताले. 2 प्रायजीस आमी दितली. जी विनर आसा तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. तशेंच एक रनर अप म्हणजे एक स्पेशल प्रायज आमी हांगा दितली. आनी सगळ्यांकूच खबर आसा स्पेशल प्रायज कोणाक तो? कोणाक? हां
स्पेशल प्रायज आमी तांकां दिता पंचामृता बासमती 1 kg रायस आणि हो प्रायज दिवपाक आमच्या बरोबर आसा सिद्धू पंचामृत रायसचे मॅनेजर. हे तांकां प्रायज दितले. कांचनी खूप सुंदर असो डान्स केलो तिने आणि ओदोळ पासून ती म्हणटाली पाय दुखता तरी असताना डान्स करून दाखयलो. थँक्यू व्हेरी मच. डान्स राऊंडची विनर आता प्रिया पांडुरंग अगरवाडेकर आणि हांव रिक्वेस्ट करता हांगासरली सरपंच आणि रिमा शेट्टी हांच्यानी हो प्रायज दिवचो. तांकां मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. फुडलो राऊंड खेळचे पयलीं वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावापर्यंत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो स्पेशल राऊंड आणि आम्ही हांगासर पळोवंक शकता की आमची सगळी जी पार्टिसिपंट आसा तांच्या तकलेचेर आमी एक कप दवरला आणि कपाच्या वयर एक बॉल दवरला. तांकां करपाक जाय इतलेंच की तो कप आणि बॉल बॅलन्स करीत करीत ही लायन पर्यंत येवपाक जाय आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती रायस. ओके, सो पळोवया की हो रायस कोण व्हरता तो. परत यो आई परत यो. ओके, सो मोठ्यान ताळयो जाणी सगळ्यां खातीर. आमच्या स्पेशल राऊंडचे विनर आता पूजा केरकर आणि ताका मेळटा पंचामृता बासमती रायस तो बी 5 kg रायस. आणि हो रायस दिवपाक आमच्या बरोबर आसा पंचामृत रायसचे मॅनेजर सिद्धू. ते तुमकां रायस दितले. आजच्या भागातल्या आमच्या शेवटच्या राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि शेवटच्या राऊंडाची गेम आसा ती अशी. आमच्या पार्टिसिपंटांच्या दोळ्याचेर आमी बांदल्या पट्ट्यो आणि सकयल आमी दवरला हांगासर कप्स, पेपर कप्स. मॅक्सिमम कप्स जी एकठांय करतली ती जातली हे राऊंडची विनर. ओके, आणि तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक तांकां प्रायज. स्टार्ट. सुशाकात राव गो, हांकां कपा फुडें आसा म्हणून कशी कळ्ळी थंय आसा जालें इतलें बंद आनी फुडें ना, फुडें वचप ना, आनी फुडें वचप ना. जालें. स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हांगासर 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
1 2 3 4 5 1 2 3. सो विनर शर्मिला निमळेकर जाता आमच्या चक दे राऊंडचे विनर आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. आनी हांव रिक्वेस्ट करता रतीश नायक हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. या रे सगळे हात धरा धरा म्हणे घर रे सगळ्यांक. या तुम्ही सगळे टीम यो धरा सगळे हात धरा. एक घर रे सगळे धरात सगळी टीम. करून घालू शकता मध्ये तुम्हाला. थँक्यू. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके सीझन 2चो आजचो आमचो हो 50वो भाग. आनी आजचो भाग हो श्री रवळनाथ देवाच्या मुखार आमचो हो सेलिब्रेट जालो. ताका लागून खरेंच मना काळजांतल्यान बरें दिसता. तुमचो सगळ्यांचो मोग असोच आमचेर आसचो. आमचे सगळे स्पॉन्सरर्स पंचामृता बासमती रायस, पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, मेहंदी सारी शोरूम बेळगांव, तशेंच सगळे आमचे स्पॉन्सरर्स जे आसा ते वेळान वेळ काडटात आनी आमकां स्पॉन्सरशीप दितात. ताका लागून खरेंच तांच्या मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळे ऑडियन्स जे आसता ते आमचो हो कार्यक्रम पळयतात, आमकां सदांच प्रोत्साहीत करता. ताका लागून तुमकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच आमची सगळी प्रुडंटची टीम जी खूब एफर्ट्स घेता हो कार्यक्रम तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर, तांकांय खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक जी आज हांगासर आजच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावली, तुमकां खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आजची हांगासरली सरपंच, उपसरपंच, सगळे पंच मेंबर्स, तशेंच ह्या देवळाचे अध्यक्ष जेंच्यांनी आमकां हांगासर आजचो कार्यक्रम घडोवपाक मदत केली, तांकां हांव खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच रिमा शेटये जे सदांच आमकां हेल्प करपाक हांगासर आसता, तुमकांय थँक्यू. आनी परत एक फावटी खूब 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 थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. आमचो कार्यक्रमाक असोच प्रतिसाद दियात, अशीच आमची उत्साह, असोच आमचो उर्बा वाडयात. देव बरें करूं. फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळटली तुमच्याच वाठारांत. तो पर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा सीझन 2चो 50वो भाग. घराक कामां कसली करता? घरातले सगळें आवडटा पण आतां कांयच सांगपाची ना. जरा हटके म्हणजे ओडून म्हणपाक जाय एका ट्युनान आनी मॅक्सिमम टायमान. ना जरा तेणे हात केलो की करता तुजो टायम सुरू सांग ना. तूं ट्राय करता यो तूं कितले म्हणून प्रायज घेतली उलोवपाक येता मगो. आं मागीर हय म्हणपाचें ना. आं मेहंदी सारी शोरूम रे आमचो. आनी रिमा शेट्टी हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. सरपंच माझी कपा कोणे कोणे डॅमेज केला त्यांचे मार्क्स कट. हे बाबडे फोडपाकूच तयार ना. राव गे म्हाका एक सांगा, कपा हांवें थंय दवरिल्ली, तुमी डायरेक्ट थंय कशी गेली सगळी जाणां? हांगा कित्याक सोदूंक ना कपा कोणे? ए मदीं म्हणे काय मेहंदी सारी शोरूम बेळगांव. सगळ्यांनी अशें सांगूंक जाय हां म्हाजेर मारशात. म्हाजो बड्डे न्ही हां 50वो जरा अटकेचो सांगता हां स्पेसिफाय करता.